कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांची बर्थ एनिव्हर्सरी आज 115वी। सो त्या निमित्तान आम्ही रिक्षावाले भाव आणि प्रेसवाली टीम भाव खूप उमेद बघता बाबा ह्या मनशाक याद करतना मला काळजान भरून येता। आणि आमचो गुरुनाथ बाब फुडेपाडो सदी म्हणटालो हे लोह्यामध्ये आमचे मंदिर जावं आसा, त्या मंदिरात तुम्ही चुकनाकात। तो सदी म्हणटालो तुम्ही मडगांवचे नागरीक फुडेपाडो भुरगे त्याचे कुटुंब ह्या लोकांनी सदी हे याद दवरूंक जाय लोह्यामध्ये आमची जावन आसा। हांगा वायट कितें घडूं जायना त्या बरोबर रिक्षावाल्या भावाक टॅक्सीवाल्या भावाक पायलटाक सगळे सांगता हे बाबा तुमचे आसा आमचे म्हळ्यार सगळे मडगांवकाराचे। हांगा नाते करपाक दिवपाचें ना, बेबदे हेचे ते दवरपाचें ना, पिशे आवटे ते दवरपाचें ना। आमकां फोन करून आमी पुलिशेक धाडून दिता। आता एक खंत बघता म्हणटी आता संतोष बाब सांगता भशेन फाटले कोमुलदारीन टेंडर प्रोसेस केला, आमी फॉलोअप करी आसा। निलेश काब्राल फॉलोअप मंत्री निलेश काब्राल फॉलोअप केले, आता आलेख सिगर फॉलोअप करता। एक तेन्ना आमकां धामबाब करून दिता पळोवया कित्याक टेंडर प्रोसेस जाला आनी कोण टेंडर केलें ना म्हणटाले ते जीएसटी लागून। आनी एक काम घडटलें थोड्या तेंपान कित्याक हे लोह्यामध्ये बाब दिगंबर कामते अंडर ब्युटिफिकेशन जाल्लें आसा आनी हे सगळे घडटना ते सदींच आमी डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक याद करता। आयज ही बर्थ एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करता, खूब खूश भोगता आनी महान नेत्याक आमी याद करता, ताका अभिवादन करता। आनी हांव चडटा उलयतना आमी मागता ह्या मनशाक सदां भुरग्यांनी मडगांवकारांनी गोंयभर लोकांनी आनी हिंदुस्तान लोकांनी याद दवरता, ज्या मनशान आपले सगळे त्याग करून हो स्वतंत्र मेळोवपाक खूब हें केलां। स्वतंत्र सैनीक गट स्वतंत्र सेनानी आसा अशें मनशाक सदां काळ याद दवरता, कित्याक ह्या लोकांनी केन्ना पळयला पयशे जाय आनी कितें जाय म्हणटे तेणी देशा लागून झगडले, स्वतंत्र लागून झगडले। आनी गोंयान 1946 पयली कीट पेटय पळय हो मनीस जे स्वतंत्र सैनीक पयलीं सगळे भिताले, मडगांवचे नागरीक लोक भिताले, गोंयचे भिताले, तेंचे मनान एक उर्जा उत्पन्न केली, कीट पेटयली आनी गोंय तरी स्वतंत्र जाल्लें आसा।